ट्रान्सपरन्सी खातीर म्हणटा. ट्रान्सपरन्सी इफ गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू कम विथ सम मेकॅनिझम फॉर ट्रान्सपरन्सी लेट देम कम. आम्ही अशें म्हणना की इवन डिजिटली इफ गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू कम विथ कशी टेक्नॉलॉजी हाडून जर ट्रान्सपरन्सीक एक रेट युनिफॉर्म करपाक आसलें वी वेलकम गव्हर्मेंट पॉलिसी. बाबा तुम्ही रेट चार्ट लायात जावं डिजिटल बोर्ड लायात हॉटेला फुडल्यान जावं वॉट एवर. इवन तुम्ही फेअर मिटर लायल्ले एज पर फेअर मिटर सुद्दां आमी ऑपरेट जावपाक रेडी आहा आनी आमी ऑपरेटूय जाताले. पूण ते फेअर मिटराचेर चादर घालून टावल घालून दिसता. कोणी केला ते आतां फेअर मिटर चादर कित्याक पडली कित्याक सर्टन गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आहा लायक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तेंचे प्रॉपर वॉच आसूंक जाय न्हू तेंचो तेंच्यांनी करून घेवंक जाय बाबा सगळें मिटर चार्ज करता ना ते पळोवंक मिटर जाय. अजून मॅन्डेटरी करूंक ना. मिटर मॅन्डेटरी आहा न्हू. मिटर घालपाक बसोवपाक मॅन्डेटरी आहा आं. पूण तो चलोवपाक मॅन्डेटरी ना. चलोवपाक मॅन्डेटरी केला हेंच्यानी बट तेजेर प्रॉपर आसूंक जाय न्हू बाबा मिटर चार्ज करता टुरिस्टांचे ते पळोवंक जाय न्हू. बट इवन वी आर चार्जिंग लेसर देन द मिटर ऑल्सो. सम कस्टमर दे आर कमिंग ते बार्गेन करता सो वी आर. आतां कशें आहा गोवा मायल्स पळय सरकारान हाडल्या तेका आमी ओपोज करता आनी ओपोज करतले कित्याक ते दे आर वॉकिंग फ्रॉम एअरपोर्ट टू टुरिस्ट स्पॉट कोस्टल बेल्ट एंड फ्रॉम कोस्टल बेल्ट टू एअरपोर्ट. बट ते कशें करता आतां इफ वी आर आय एम फ्रॉम अंजू नवाकातूर सो आमी जर 1800 रुपयान दाबोलीम एअरपोर्ट वयता सो दे आर चार्जिंग 1300 to 1400 रुपीज. म्हणजे येताना ट्रीप घेवन येता ते आनी वयताना ट्रीप घेवन वयता. सो एज वेल एज आमकां ड्रॉप केल्या काय खाली वयचें पडटा कित्याक थंय येल्लो प्रिपेड ज्यो कावंटर आहा थंयसर कावंटर आहा न्हू आमी थंयसर तेंच्या पोटार हाडून येवंक शकना न्हू.